श्रद्धांजली दितात आणि हांव मागतां की श्रद्धांजली आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आणि आमचे सावथगोवा डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट प्रभाकर गांवकार आणि सगळे आमदार दिगंबर सर, निलेश काब्राल, उल्हास तुयेंकर सर, दायजी सरकार, आमचो एक्स MP महाराष्ट्राचो हांगासर आसा ताणें आमचे जनरल NRI कमिशनराचे कमिशनर नरेंद्र सावयकार, आदले खासदार आणि पार्टीचे अध्यक्ष आदले विनय तेंडुलकर सर, सर्वानंद भगत सर आणि हे सगळे हांगासर हाजीर आसलेल्यान लागीं मागता तुमी हांगासर येवन मेणवाती जोडून ताका श्रद्धांजली दिवची. तर मग पाठ करू नका सर. पसंतीच्या जनाब विचारायच आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशी संस्कार जाता आणि आमचो दिसपट्टो एक जायच आमकां ती आनी आमचे स्कुलांनी आमकां शिना तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां दांडे पडून नाका पूण वायटान ती आमकां दुबार नमान बरे कुंडले सुरेश पोटे त्या हॉस्पिटलमध्ये पुसतो आनी सगळ्यांचो बाजून बरे देवाचे जनता पार्टी दक्षिण हाचे वतीन पोप फ्रांसीस हांकां श्रद्धांजली अर्पीत करपाक आमी हांगा जमल्यात. देवाचो म्हणयारो तसोच धर्मप्रचारक पोप फ्रांसीस हांचें दुखेस्त निधन जालें. संवसाराक ते अंतरले पण आपल्या कामान ताणें सगळे जगाक एक मॅसेज दिल्लो आसा आनी तो मॅसेज म्हणल्यार शांतीचो आनी विश्वासाचो. आनी ताणें हो दिल्लो मॅसेज आनी ताणें केल्लें कार्य कोणूच विसरपा ना. आनी त्या निमतान आमच्या भारतानूय बी माननीय नरेंद्र मोदी सरकार आनी त्याच बरोबर बाकीचे सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीच्यान हो शोक आसा तो आमी पाळटात. हांव परत एकदां देवा लागीं मागता की तांचे पवित्र आत्म्याक शांती मेळो आनी ताणें केल्लो वाव तसोच ताणें दिल्लो संदेश हो जगभरात पर्यंत सगळे स्तरा पर्यंत वचूं. मागता आमचे आदले मंत्री आणि कुचोरेचे आमदार आणि 2 उतरां श्रद्धांजली कशी आमच्या बाब साहेबाच्या इतिहासांत दिलो. आम्हाला सगळ्यांक नमस्कार. आयज आमी सगळे हांगा जमा जाल्ल्या आमचे पोप फ्रांसीसची श्रद्धांजली भेटोवपाक. आनी पोप फ्रांसीस म्हाका दिसता हांवें सांगपाची गरज ना, सगळे जगांतले गोंयचे भारत देशांतले लोक ताका वळखतात. आनी हें करता तेन्ना एक युनीक पोप आशिल्लो जो इगर्जी भितर खुबशे बदल हाडपाचो प्रयत्न केलो. आनी लास्ट इतली वर्सां सर्विसे भितर कितलेशे म्हाज्या हितू भितर खुबशे पोप जाले. पूण आज जो पोप फ्रांसीस जो आज आमचे मदीं ना, आमी गोंयची जनता खूब दुखेस्त आसा. तशेंच आख्खे वर्ल्डा भितर तेजें दूख आमी मनयता. पूण आज इतलेंच मागता की आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन 3 दीस आमचे आख्खे देशा भितर स्टेट मॉर्निंग केल्लें आसा आनी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टर आमचे दामोबाब श्रद्धांजली आमची सावथ गोवा BJP ऑफिसान पोप साहेबाक आमी श्रद्धांजली दिवपाक हांगा सगळे आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तेजो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचो आसचो इतलें म्हणून आमी तांकां